सावित्री लक्ष्मण गावडे ह्या 8 दिसा पयलीं कोणी माते फिरो मनशांक जे हे झाडांची त्यांची मेहनतीचेर कत्तल केली झाडांची, ती अशी कत्तल केली की जी एक गरीब मनीस आणि ते चेडूं ताका धड उलोवंक सुद्दां येना, एक मोने आणि त्यांचे हे मातयेचेर आणि ह्या झाडांचे उदारनिर्वाह आणि त्या अशा माणसांक ही कत्तल घडोवन हाडल्यात आणि तेंचेर एक असो हे येयला की त्यांच्या ह्या दुख्खान आमी एक शामील जावन एक बारीकशी भेट आमी दिवपाक हांगा ताका मदतीचो हात दिवपाक गेल्लो आसा। आणि त्या कार्यक्रमाक आमच्या वांगडा आमचे मित्र माननीय सरपंच अब्दुल करीम नायक, तसेच डेप्युटी सरपंच, तसेच आमचे मित्र दिवाकर जाधव, तसेच एक्स आमची सरपंच सो अनुराधा कोरगांवकर, तसेच एक्स आमचे डेप्युटी आमचे कल्पिता कलशांवकर आणि स्थानिक पंच नीता नरसे। एक सांगूंक अशें दिसता की आमी जे मदतीचो हात दिल्लो आहा त्याच्या फुडें आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत यांच्या फंडासूनय तांकां मदत मेळची अशी आमची प्रयत्न आसतले। आमी हे बेगींतल्या बेगीन तेंची भेट घेवन तांकां एक मदतीचो हात मेळोंक जावो की जो शेतकरी आसा हे असत न्हू आनी ह्या पेडण्यान गंवा रेडे आनी काय लुकसाण जाता तांकां शेतकऱ्यांक सुद्दां एक मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमी एक तांकां निवेदनय दिवचो प्रयत्न करतले आणि हांकां सुद्दां एक मानधन मेळपाचो असो प्रयत्न आसतलो। थँक्यू। ही मदत आता कोण पंचायती तर्फे आहा आणि आमचे माननीय सरपंच तेंच्यांनी स्पेशल तांकां एक मदतीचो हात आपल्या वैयक्तिक ओके। नमस्कार। कोरगांव सरपंच ह्या नात्यान, प्रथम नागरिक ह्या नात्यान ह्या आमची जी सावित्री गावडे जी आमची ह्याचेर जो आज प्रसंग आयला कर्दन काळ म्हणटा तेचेर गेले 8 दिसासून तो लोकांनी बरोवप ना, हेका आमची संवेदना आसा। लोकांनी ते कोणी केला तर बरोबर करूंक ना आणि ह्या तेणी करपाचा न्ही कोणीता आणि ह्याच्या खातीर आमी मुद्दाम ह्या आमचे पंच वांगडी जसे की आमचे पंच आसत आणि आमचे हे राजू सुद्धा नर्से आसा तेका घेवन आमी मुद्दाम ह्याची पाहणी करपाक मुद्दाम आयले आणि तेणी हे जे कोणी केला ते बरोबर करूंक ना आणि अशें करपाचें न्ही, कोणेच मनाची हाय घेवप हे खंय तरी चुकीचें आसा। आणि प्रत्येक आमी आयज पर्यंत आमी आता ज्या पर्यंत सरपंच जाला असे काही ना काही बारीक बारीक गोष्टी जाता, आमी सगळ्या लोकांकडे पावत असता, पण हे जे आयचे जाले हे अति जाल्ले आसा अशें म्हाका दिसून येता। पण ह्या सगळ्या गोष्टीक आमी तेंच्या बरोबर त्याच्या संवेदनान आमी तेंचो आमचो सहभाग आसा हे दाखोवपा खातीर आमी मुद्दाम आयले तेका आणि त्याची ह्या जागेची पाहणी सुद्धा केली जाल्यार तेंची दिसता एक हांगासर कचरो असो ना ह्या त्याच्या बागेत इतकी सुंदर अशी बाग त्यांनी क्रिएट केल्ली आसा। त्याच खातीर मनाक खंय तरी आमकांय सुद्दां लागले, त्याच खातीर आमी मुद्दाम आमी पंच वांगडी सगळे पंचायतीचे कोरगांव पंचायतीचे तांकां मेळपाक आयले आणि हे भेट दिल्या तांकां आणि त्याच्या खातीर एक छोटीशी तांकां सप्रेम भेट आमी सुद्दां तांकां सुपूर्द केल्ली आसा पंचायतीचे फंडसून आणि आमच्या स्वताच्या फंडासून। त्याच खातीर चड हे करना की आमकां एक संवेदना ह्या गोष्टीची। पंचायतीतले सगळे इले आणि आमकां मेळ्ळे, तेंचे देव बरें करूं।